नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलायन विधानसभेत गोंयांत 80% वयर मतदान साखळे रेकॉर्ड वाळपय पडले 301 उमेदवारांचो राजकीय फुडार ईव्हीएम आनी सील जो तो म्हणटा वोट फॉर चेंज नजर धा मार्चाचेर पणजे मांद्रे सांखळे मडगांव कळंगुटे मडकय फातोड्ड्याचेर नजर हेवीवेट उमेदवारांचे जैताचे दावे मुख्यमंत्री म्हणटा हे फावट बहुमतार दिगंबर म्हणटा काँग्रेस फॉरवर्ड पर्रीकार पणजेकारांचे कुशेसा 100% मतदानाचे वेंचणूक आयोगाचे टार्गेट मतदान आकर्षक करूंक तरेतरेचे बूथ ग्रीन बूथ पिंक बूथ इको फ्रेंडली बुथांची तोखणाय मतदारांक पर्यावरण संदेश दिवचलचो बिल्डर वल्लभ साळकाराचे गाडयेक वेंचणुकेच्या आदल्या राती घालो उजो सुडाच्या राजकारणाचो दुबाव सीसीटीव्ही फुटेजीचेर दिसलो बीजेपीन केलो निषेध गोंयचे विधानसभेक सोमारा 80% वयर मतदान जालें फायनल सरासरी राती उसरा मेरेन येतली सकाळसावन मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरलो साखळे 90% म्हऱ्यान रेकॉर्ड मतदान जालां वाळपय मात सरासरी परस पडलें 301 उमेदवारांचो राजकीय फुडार ईव्हीएम आनी सील जो तो म्हणटा वोट फॉर चेंज आतां नजर धा मार्चाचेर figure available with us. Goa has achieved 78.94% voting, and highest voting was observed in Sangli, that is 89.64%. Lowest has been observed so far in Benoli, which is 70.2. North Goa 79.84%, South Goa 78.15%. And one more thing which all of you should know, that there are large number of officials who are on election duty. They are given postal ballots to cast the vote. That number is also substantial. So this time we are having two types of postal ballot. One is for absentee voter, for which 13,115 have been given, which are 80 plus and person with disability category, and 15,474 as per the latest data is officials who have been issued postal ballots. So these two figures will add later on at the counting time. So safely we can say our voting is going to cross 80%. अशें रिस्पॉन्स सारकें बरें आहा आनी म्हाका फेथ आहा आमगे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोकांचेर तेणी चोयला आमगे वावर हांवें 5 वर्सां कितें केलो तो तालुका ऑल मुरुगांव वास्को दाबोळे कुट्टाळे आमी जिखताय काँग्रेस आनी आख्खे गोंयांत जिखताय काँग्रेस वेव एगेन्स्ट बीजेपी बरे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दितात सगळे सो म्हाका दिसता खंय तरी एक बरें मार्जिनान आमी येतले आमी सदांच सांगितलं की भारतीय जनता पार्टी सरकार गोंयांत येतलें हेच्यावर आनी कांय ना उलोवपाक बीजेपी सरकार जातलें ते लोक इतल्याच लागून भायर सरलेले आसा कित्याक तांकां जो राग आसा पळय हे गोवोरमेंटाच्या अगेन्स्ट ह्या आदलो आमदाराच्या अगेन्स्ट तेज्या लागून ते लोक भायर सरलेले आसा आनी देट वील बेनिफीट मी आनी तेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो आनी जे हिशोबान सपोज तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्ले आसता एवरी कॅन्डिडेट की आमी तुमगेले कामां करता म्हणून सेम थिंग इवन आय हॅव सेंड टू द पब्लीक सायड वॉट एवर पॉसिबिलिटी फ्रॉम माय सायड हांव लोकांचे कामां करतलो and let people decide who is the right person and I have full confidence that people will vote me as the right candidate for Partalim constituency. I think I will lead in all the village panchayat as well, except one or two. आणि जे आम्ही कालपर्यंत जे असेसमेंट करून काढला तो चढ मार्जिन आसचे ना पण तरी सुद्धा 1,000-1,500 सगळेच उमेदवार तसे काहीतरी वोटर सायलंट असतात कितें सांगूंक जाता म्हाका दिसता वोटर बरे हुशार आहात ते दाखोवन दिवंक सोदनात कित्याक रिवेंज घेतात आनी कितें कितें वेगळे वेगळे विशय आहात ताका लागून सायलंटली वोटींग पूण ते जाणात कोणाक रायट वोटींग करपाचें कित्याक म्हाजें आतां 2.5 वर्सां हांगासर हांव पेडण्यान काम करता जाल्यार म्हाका पयशे दिवपाची गरज पडना कित्याक लोकांक खबर आहा हांवें काम केल्लें घराघरांनी हांव पावलेलो आहा लोकांक म्हाजो हेल्प जाल्लो आहा खबर आहा जे पळय कोणें आतां काम केलां हेच्या पयलीं ताकाच तें फळ मेळटलें पेडणेकारांनी तेच दितलें फळ
जी लोकांची आमकां रिस्पॉन्स जेका आमी बॉडी लँग्वेज म्हणटा ही जर पळयली जाल्यार अशें दिसता की सगळ्या लोकांनी डिसायड केल्लेलें आसा की एसीक मत मारून आमकां निवडून हाडपाचें. हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदतां, जर तुमी म्हाजेर विश्वास दवरलो जाल्यार तुमच्या विश्वासाक हांव पात्र ठरतलो, जेणे करून खंयसर तरी बदल घडटा, तेजें कितें तरी रुपांतर जे डेव्हलपमेंट आसा, एम्प्लॉयमेंट आसा, काही गोष्टी आमी प्रॉमीस केलेले आसा, त्यो प्रॉमीस आमी 100% डिलिव्हर करून दाखयतले. आणि मेन म्हणजे लोकांचा आशीर्वाद जोपर्यंत आशिल्लो म्हाका आनी बूथ चॅक करपाची गरज ना. रिजल्ट ज्या दिसा भायर येता तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो रिजल्ट येयलो ते आमी भोवमतांनी आमी निवडून येतले आनी म्हाका म्हाजे लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या तरेन वोटींग पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे लुक्स टू बी व्हेरी कम्फर्टेबल. गोंय फुडें व्हरतले जाल्यार वी नीड टू हॅव अ रोल टू प्ले. इतले पूर्ण खात्री आसा की लोकांनी म्हज्या कामाची दखल घेतल्या आनी ते प्रेम आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी जें काम केलां that I will never forget. All are positive दिसता आमकां. I am getting a very positive response. आमचे कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज मतदारांक कन्विन्स केल्ले आसात भारतीय जनता पक्षाक कित्याक मत मारपाक जाय, गोविंदा गवडे कित्याक मत मारपाक जाय. गोंयभर वातावरण पळयलें जाल्यार लोकांक आज गोंयभर बदल जाय आनी नवें सरकार जाय. सो म्हाका दिसता 10 तारखेक काँग्रेसीचें सरकार गोंयांत घडून येतलें हातूंत मातूय दुबाव ना. यांची उर्बा पळोवन आमकांय बरें दिसता आनी आमकां खबर आसा की कुचड्यार कमल फुलतलें, गोंयभर कमल फुलोवन सरकार आमचो जातलो. पूण आमी गेली 6 वर्सां आम आदमी पार्टीचें काम करता आनी लोकांचे मदीं आसा आनी ताच्या पयलीं आमी 20 वर्सां लोकां मदीं आसा काम करता. सो लोकांक खबर आसा आमचें कितें तें आनी आमची टच आसा लोकां कडेन. म्हाका पयलींच जी अपेक्षा आसली, जे म्हाका विश्वास आसलो म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर, तो आज पूर्ण जाता दिश्टी पडटा. जे हांवें पयलीं फावटी म्हणलें, प्रत्येक फावटी म्हणलें की म्हाका ही मार्जीन जी आसा म्हणजे डबल हॅट्रीक जाता ह्या फावटी. दिसून येता की म्हाजो विजय हो निश्चित आसा. संपूर्ण पंचायतीक तशेंच म्युन्सिपाल्टीक भरपूर सपोर्ट म्हाका जो स्टार्टींग आशिल्लो तो आज पर्यंत आसा. लीड आसा ती ओवर 3000 जातली अशें म्हाका दिसता ह्या क्षणाक. ह्या मतदाना वेल्यान अचूक असो वेध घेवपाक येता. This is a very good sign की आमगेलो मॅक्झिमम वोटींग जाला. लोकांचो कितें एक अपेक्षा आसलो कितें तरी एक बरो मनीस निवडून हाडपाक आनी केपें एक चेंज जावपाक. हे मतदान हे आपल्यासाठी आहे. प्रत्येक पेडणेकरान जर मतदान केलं असतं तर ते आपल्या खातीर, हांव स्वता रावले ह्या हिशोबान तेंच्यांनी केलं, म्हणून तर ही इतली व्हडली पर्संटेज. या वेंचणुकेत पणजे, मांद्रे, साखळे, मडगांव, मडकय, कळंगुटे, फातोड्डे मतदारसंघांचेर नजर. हेवीवेटांचे मतदारसंघ. नवे सरकार आपलेंच म्हूण जो तो दावे करता. साखळे मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा हे खेप बहुमतान सरकार. दिगंबर म्हणटा काँग्रेस फॉरवर्ड. मायकलाच्या कोतान तो आसा थंय सरकार. पणजेकार कुशेसाक धरून मतदानाक भायर सरतलो म्हूण उत्पल पर्रीकाराक अपेक्षा. सर, माइकल लोबो आज बोल रहे थे कि उत्पल का साथ, उत्पल विन हुआ तो उत्पल का साथ वो डिस्कशन करेगा. मैं बोल देता हूँ कि उत्पल भी नहीं विन करेगा और माइकल लोबो भी विन नहीं होगा. डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहे, किसी को किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजोरिटी से आ रही है. भारतीय जनता पार्टी पहली बार 40 जगह पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और हमें विश्वास है कि इस बार जिस तरह से हमने काम किया है तो पूरा बहुमत की सरकार हमें यहाँ पे मिलेगी. तसंच हा मुख्यमंत्री बोलतो 2022 यांना 8 मिळाल्या. बघा 8 मिळाल्या तर खूप झाल्या. त्यांची उलटी गिनती सुरू झालेली आहे. को बोला है कि हमको क्लियर मैंडेट दे दो, डिसिसिव मैंडेट दे दो. एंड इसीलिए मुझे आशा है कि गोवा की प्रजा, गोवा की जनता कांग्रेस को एक डिसिसिव मैंडेट दे देगी. द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड and response is decisively for Congress. This is the speciality. हातात गोयचो फुडार, नव्या वर्साक काँग्रेस सरकार. To liberate Goa from the BJP virus, a virus which has affected the common man more than the COVID virus, a double engine which has derailed Fatarda's development. So I have voted to liberate Goa from such negative politics and have a stable government and which will not see defections and which will improve the name of Goa in India's political scenario. पूण जबरदस्त म्हाका दिसता पाठबळ म्हाका मतदानाचें मेळटा. मनी पावर हे
हांगा मनी पावर तुडुंब तुफान पैशांचो पावस व्हांवता. मागीर आश्वासनाची खैरात आसा आनी धमकेचे सत्र चालूच आसा. इतलेय सगळे आसून मतदार ज्या पद्दतीन उत्साहान भायर सरता तेन्ना निश्चितपणे मांद्रेन इतिहास हे फावटी घडटा. तर अपक्ष विरुद्ध भाजप अशें मतदान जातलें अशें तुमकां दिसता? हय 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 निश्चित. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघातलो एक सीट भाजपचो वता हें आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे ताच्या आपल्या कृत्यांतसून तांणी आपल्या वक्तव्यातसून ताणें गोंयभरांत किमान 2-3% तरी मतां पक्षाची कमी केली आनी म्हाका सिंपती दिली. हे सगळे नाका जाल्ली बिलां जी असेंब्लीन हेंच्यांनी हाडली आनी पास करून घेतली एट 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, आमी ऑब्जेक्शन हाडून बसून आमदार ऑब्जेक्शन हाडटा कोण आयकना. आमकां गोंयान सुपर सीएम जावं ना हेचेर आयज ओपिनियन आहा. एकूच मुख्यमंत्री आसता, 2 आसना. आनी एकूच मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट आनी सगळे आमदार मेळोन हें राज्य फुडें व्हरपाची गरज आहा. हे आमचो गोवा स्टेट फुडें व्हरपाची गरज आहा. गोंयकारांचे आयकपाचें ओ ना. Today only people get chance to talk. Candidates' chance to talk is over when the campaigning got over. People are talking through the EVM, through the ballot box. It's people's time to talk today. The percentage looks like will be a good number. I've realized once and for all that I think it is all money game for the other parties. But I think आमी जेन्ना लोकांकडे आज गेले आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले पूण कनेक्ट आशिल्लो लोकां कडेन आनी ताजो आज खूब बेनिफीट जाल्लो आसा. काल सुद्दां आनी पयर सुद्दां ज्या तरेन BJP आनी काँग्रेसान पयशे वाटले आनी ज्या तरेन गुंडागिरी केल्या पळय सांताक्रुजान ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा की गुंडागिरी पयली म्हणजे सोंपोवपाक जाय सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. हांव आनी एक सांगता, जी निर्लज्जतापणां सदानंद तानावडेन आपल्या बुथार केल्या, बूथ नंबर 20 आमी कितल्यो कंप्लेनी केल्यो, आरोप येतात वयता, इतल्यो जीपी दवरलेल्या, इतली दहशत माजयली. मुद्दम तुमी तानावडे वाड्यार वयचे पत्रकारांक सांगता हांव. आनी जे पुलीस थंय दवरल्या विनाकारण गरीब जनता आहा थंयसरली, म्हणजे तांकां एक दहशतीचें वातावरण निर्माण. आनी सदानंद तानावडेचो व्हडलो जोक म्हणजे खऱ्यांनी जोक म्हणचो पडटा म्हाका गोंयभर की आयज आपल्या वाड्यार येता म्हणून तेणी मत मारूंक येता म्हणून आपलो सत्कार करून घेतला. अरे हो आमदार जालो, थिवेचो आमदार जालो, हेणी केन्ना तानावडे वाड्यार तेजो सत्कार जालो ना. भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष जालो तेजो केन्ना सत्कार जालो ना. पूण आयज सत्कार कित्याक जालो की तेणीन स्वताच्या भावाच्या चेडवाक अकाउंट ऑफिसर केले म्हणून सत्कार केलो काय कितें लोकांनी. आपले भयणीच्या जावयांक इंजिनियर केलो तेका लागून सत्कार. हांव विचारून येयला थंयसर बाकीचे सत्कार करपाक जे लोक जमलेले पळय तेंच्या भितरल्या कार्यकर्त्याची कोणाची नोकरी जाल्या तर कोणाचें तोंड उगडाना. वेंचणूक आयोगाचे गोंयांत 100% मतदानाचे टार्गेट. मतदानाच्या सुवाती आकर्षक जावच्यो, मतदानाक भायर सरूंक जागृती आनी उर्बा म्हूण वेंचणूक आयोगान हे फावट ग्रीन बूथ, इको फ्रेंडली बूथ, पिंक बुथाचे नवे नवे प्रयोग केले. मतदारांनी ह्या गजालीची तुस्त तोखणाई केली. मतदानाचे निमतान पर्यावरण जागृतीचो संदेश. पिछले 6 साल से देख रहा हूँ तो यहाँ का मैंने देखा कि जीवन शैली है वो प्रकृति के साथ काफ़ी सामंजस्य में है. लोग नेचर में रहना पसंद करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट भी करते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत वो भी नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ है. हमने ये पाया कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसको हम शोकेस करें. तो इस पे हमने अपने लोगों से बात किया कि क्या हम लोग ग्रीन पोलिंग स्टेशन पॉसिबल है. तो हमारे बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने चॅलेंज लिया और उन्होंने सक्सेसफुली 11 ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए. राज्यपालान केरळाच्यान मत गोंयांत शिफ्ट केलें. ताळगांव ग्रीन बुथार गोंयचो राज्यपाल आनी ताच्या घरकान्नीन मतदान केलें. एकदम बरो दिसता, सोबीत दिसता. आयचो व्हॅलेंटायन डे आहा त्या दिसा खातीर एकदम बरो दिसता. त्या दिसा इलेक्शन कमिशनान जें केलां तें सोबिताय हाडटा आनी लोकांक एक मोटिवेट कशें करता येवपाक हांगा आनी वोट घालपाक. असली सोबितकाय वाडोवची आनी लोकांची प्रेरणा जावनी की जितके जास्त जाता तितके वोटींग करचें. So I've come to vote today and the arrangements have been done really well. It was very convenient and easy.
took just 5 minutes. Kudos to everyone who has organized this. Yeah, this is a nice touch. It's nice to take a photo after you have voted. खरेंच आमी जेन्ना भितून मतदान करपाक गेले तेन्ना भितरलें जें वातावरण पळयलें की बरे तरेन भितरलें वातावरण आसा, इको फ्रेंडली आसा, सगळें बरें वेवस्थीत सगळें अरेंज केल्लें आसा. सगळे आमचे जे थंयसर व्हॉलंटियर आहात ते बरे भशेन गायड करता. जे आमचे वोटर्स कोणाक जर कितें मदत जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाचे हे आसा आमचे व्हॉलंटियर्स ते बरे भशेन गायड करता आनी बरें मनाक बरें दिसता की इको फ्रेंडली जो बूथ आहा वोटींग करपाकूय बरी मजा येता आनी बरो हांगा लोकांचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. कॉन्सेप्ट बरो आसा आनी बायलां खातीर जाल्यार चडूच बरो आसा आनी डिफरंट कितें तरी हे वर्साचें एनवायरमेंट वेगळे गावले हे बायलां खातीर मोस्ट हे जाले वेगळेशे ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा हे म्हणजे फुडें सुद्दां अशेंच आसचें बायलां खातीर स्पेशलिस्ट. ह्या फावटी म्हणजे केन्ना अशें पळोवंक ना आमी म्हणजे बरें सारकें अरेंजमेंट बी केला म्हणजे थंड कशें सारकें लोकांकूय बरें दिसता लायक वत बी अजिबात ना आनी अशें बरें खंयचे तरी एक्झिबिशनान गेल्ले सारकें कशें फिलींग येता आनी सगळें बरें आसा. सगळें ग्रीन आय थिंक इट्स बिकॉज ग्रीन झोन त्या खातीर तेंच्यांनी ग्रीन केलां डेकोरेशन. सगळी वेवस्था एक्चुली बरी केल्ली आसा. कळ्ळें तुका. मातशें आतां सांजची मातशी गर्दी वाडल्या कारणान मातसो रावचें पडलें. बरें केल्या फावटी म्हाका दिसता लोक चड वोटींग घेतली भायर आनी तेंच्यांनी बरे भशेन सगळ्यांनी जे BLOs आसता तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. कळ्ळें तुका. खूब इनिशिएटीव घेतला तेंच्यांनी. कळ्ळें तुका. तशेंच वोटर्सांकूय एट्रॅक्ट करपाक तेंच्यांनी खुबश्यो कार्यावळी केल्ल्यो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. इलेक्शनाक पयशे वाडटा म्हणून साश्टी नावेले बोवाळ. दुबावीत उमेदवारा आड सगळे उमेदवार एकठांय. वेंचणूक अधिकारी पुलिसांचेर एक्शन घेवंक दबाव. तेवटेन नावेले हावसिंग बोर्डांत ग्रुपाचें पेटलें. फोंडें केतन भाटीकारान BJPच्या दोगा बायल भुरग्यांक मारली म्हणून बोवाळ. केतन म्हणटा बदनामीचें कारस्थान. तेवटेन मोती दोंगरार बाबूच्या नांवान एंटरटेनमेंट. 2-4 मतदारसंघांनी बारीक सारीक किजिलां सोडली जाल्यार गोंयची वेंचणूक चडशी थंडसाणीन जाली. नावेले TMC उमेदवार वालांकाची भयण पयशे वाडटा म्हणून उमेदवारांचो आरोप. पुलीस वेंचणूक अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची म्हूण सगळ्या उमेदवारांचो दबाव.
बाथरूमात दोघांनी लिपला सकाळ आम्ही धरला त्यांना distributing money. Yes. They are sitting here and they are distributing money. And we have seen them distributing money. So they made a noise. Fatima made a noise there. She came running there. They both ran in the bathroom. But they both ran. And then inside. So there are lady constables there. No, they can go and see. Ulta Chor Kotwal ko dande. On the top, DYSP and all are coming telling you all go, you all go. So you all are here to give security. Government, police, election commission, a big failure. Big failure. See how they are treating us. ही चोरा मशीन लिपल्या पैसे घेऊन बाथरूमात आणि यांका सेक्युरिटी दिपाला या पोलीस गटाचो इंचार्ज असा 100 पोलीस 100 पोलीस I told them give me a lady police officer. I will take in the bathroom and will remove out. Question up. Arrow went in, flying squad went inside. They spoke something came. Device came went. So 110%. फोटो मारून हाडलो जाल्यार 5000 रुपया. वोट मारपाचो फोटो मारून हाडल्यार 5000 रुपया. रेट डोल्या. कोण तरी आरोप करता आणि कोणी घरात घुसता म्हणून नावेलेच्या एका फॅमिलीचा आरोप. परमिशन लेना चाहिए ना. इधर हमारा मम्मी है, मम्मी को अटैक आया तो मरती तो क्या होता था? रिस्पॉन्सिबल कौन लेता है? घर में आया वो सही है, आके तो टेबल फोड़ता है, ये फोड़ता है, क्या गुंडा लेके आता है? सुनना था, सोना चोरी गया, अभी कौन देगा रिस्पॉन्सिबल? वालांका म्हणता आपले फॅमिलीक मदी हाडू नका, कितें ते आपल्या कडेन उलय. म्हाका सोडात भयण वांटेय की तुमगे भयणा कितें हाडटाय रे बाबा? कॅन्डिडेटाक उलय म्हण सांग. एका तेका चोय लास्ट टाइम एजे लागोन गायलें तेजे लागोन दुसऱ्या ब्लेम कोणाक काय? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली? मुगे फॅमिलीची येना काय म्हण सांग. नावेले हावजिंग बोर्डात बोवा कोणे तरी धुकल्लो म्हूण निमित्त करून झगडी केस्तावां. कोणाचे कितें आड्डले एकमेकाक तेजेर झगडी जाली. झगडी जाली तितून हेगेलो भाव आसलेलो तो थंय एक 2 जाणां वांगडा आसले आनी ते 100 जाण हेजे भावाचे अगेन्स्ट येयल्या. आमी काडून ताका लोकून साडीन घालपाक पयले झगडे नाका म्हणून थिंगा. And then they fight came on us because one of my boy was taking a video. Some text coming on my name that Riyan Guns are making some trouble in Rundamall. Myself, I was not there in Rundamall. I came now listening to this what rubbish thing is happening. But हिंगा सारखे कोट्टा लोकांक कितें कोण गुंडाराज करता कोण पयशांचे कितें करता ते लोकांक चिंतपा जाय पाटी. आमगे नायलकार आमकां भायले कोण नाका. कोण्याय बोवा केतन भाटीकारान हात घालो म्हूण बीजेपीच्या एका बायल आनी भुरग्याची पुलीस कंप्लेंट. भाटेकार माझ्या कसं मारला बांग नाकटा लायला पण त्यांचं त्याच्या मनीसांनी मला 4-5 जणांनी भाटेकार डॉक्टर केतन भाटेकार माझे मारला. आमकां कितें म्हाका फाटल्यान येवन दुखलून घातलो आनी गळ्याक हात घालपाक लागलो मारता म्हणून. आनी म्हाका तो एका म्हणपा लागलो पुलिसाक एका धरून व्हरून म्हणून म्हाका धुकलपा लागलो. केतन म्हणटा बदनामीचे कारस्थान. फोंड्याचो एक आमदार गोंयचो CM तो पुलीस स्टेशनार कित्याक गेलो? 2 मर्डर जाली तेन्ना गेलो. रेप केसी गोंयांत जाल्यो तेन्ना गेलो. आतां सडनली ह्या चलये खातीर कसलोच इशू ना. इलेक्शनाच्या टायमार हो मनीस पुलीस स्टेशनार वचून बसता तांकां आयडीन धाडटा. हो लायफान केन्ना आयडीन गेलो ना. सो हे सडनली कितें प्रॉब्लेम म्हाका कळूना असो. इलेक्शनाच्या 2 वरां पयलीं फक्त भाटीकाराची बदनामी करपा खातीर खेळ चालू केलो. बट हांव खंयच्याच परिस्थितीन त्या चलयेक बोटूय लायलें ना. बायल मनीस हांगाय आसा ती खूब बायल मनशां आशिल्ल्यो थंय ताजें आनी कांय उलोवपाचें ना. देव बरें. रवीचे फण्ण असले खंय जावंक जायना. हे अशें करपाक सोबना. हे फर्स्ट टायम की आमची केन्ना अशें जावना कोणा मारप किंवा आनी कितें तशें जायना आनी जावपाक जायना अशें फर्स्ट टायम. म्हणजे कोणी आमकां वोट हें ते वोटा लागून झगडप ना. वोट लोकांक आपल्याक जाय ते दिता. बाबू आजगांवकाराचो मडगांवां मोती दोंगरारूय शो मस्ट गो ऑन. थंय एका ग्रुपाची उजो उजो म्हूण घोशणाबाजी. बाबू आनी बाबूच्या समर्थकांचोय बाबू बाबू शो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवसाचो बिल्डर वल्लभ साळकाराच्या गाडयेक वेंचणुकेच्या आदल्या राती कोणे तरी उजो घालो. साळकार राजकीय पक्षाकय वावुरता. कोणे तरी राजकीय हेतान कांड केला म्हणून दुबाव. पोलीस कंप्लेन केल्या. गाडयेक उजो घालतना CCTVचेर तो मनीसय दिसला. न्याय मेळसर खंय वल्लभ वगी रावचो ना. बीजेपीचो उमेदवार पाटणेकारान घडणुकेचो निशेध केलो. वल्लभ साळकाराच्या ह्या घरा कडेन वल्लभाची गाडी जी आसा दिसता
ही काही अज्ञात लोकांनी काल जाळली. म्हाका म्हाज्या राजकीय कारकिर्दीत ह्या मतदारसंघात निवडणुकीच्या टायमार असो केन्ना प्रकार घडोवंक ना, हो पयल्या फावटी घडलेलो आसा. त्या खातीर हांव ह्या इकडेचे कर्म केलेलें आसा ताचो हांव निशेध करता. कित्याक आमकां खबर आसा की आमची राजकीय वैरी जी आसा हेंच्यांनी हें काम केल्लेलें आसा. कोण तें आमकां कळोंक ना, तपासणी चालू आसा. पण हांव संबंद लोकांक सांगूंक सोदता की जे कोणी कितें केलां ते नाका जाल्ली गोष्टी जी केल्ली आसा, हिंसक जी कृती केल्ली आसा ताची नोंद घेवची अशी हांव सगळ्या मतदारांक विनंती करता, जनतेकूय विनंती करता. पण एक सांगता की हेजो पाठपुरावो केलो वयतलो. सगळ्याच प्रयत्न चालू आसा की ह्या कृत्याक जबाबदार कोण तो काय म्हणून. आनी डेफिनेटली ताका मोठीशी शिक्षा जावची अशी आमी मागणी करता आनी तसो आमी प्रयत्न करता. पूण काल रात्री 2:45 एक दुर्दैवी घटना घडली की म्हजी गाडी आसा ती जाळी. हाजे फाटसून कोण आसा हांव सांगूंक नकळो, पूण गोंयकारांक तरी हें काळीज ना अशें म्हाका दिसता. हे कोणी भायल्या लोकांचें काम आसा कितें. पुलिसेंक कळयलां, सगळी इन्क्वायरी चालू आसा. पुलीस आयिल्ले आसा हांगा. वयर गेल्यार CCTVचेर तो मनीस दिसता. हांगा 2-3 कडेन लागीं CCTV आसा, तांकां आपयल्ले आसा. तांकां पळोवन हें करतले. हांवें लोकांक इतकेंच करता की आयज म्हजी फाल्यां तुमची आसतली. विचार करा आनी हाजेर हें करा. अशा लोकांक स्थान दिवं नाका. हांव ही केस सोंपो म्हणसर लडयतलो. म्हाका इन्शुरन्स सुद्दां न मेळ्ळ्या जाता. पूण तो कोण तो चोर भितर पडल्या शिवाय हांव उगी रावचो ना. हें एकाच खातीर करतलो, म्हज्या गाडये खातीर न्हय. हें कितें तरी बंद जावंक जाय. हांव 30 वर्सां राजकारणांत आसा. म्हजी सगळीं इलेक्शनां केल्या. 6-7 हाजी केल्या लोकसभेची, मागीर 5-6 विधानसभेची केल्या, म्युन्सिपाल्टीची केल्या. केन्नाच असल्यो गोश्टी घडूंक ना. त्यो आतां घडूंक लागला. हाजेर सगळ्यांनी विचार करचो आनी हे खंय तरी बंद जावंक जाय. हाजे खातीर विचार करून करचें इतकेंच म्हजें लोकांक हें आसा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, हातां तोंडाची नितळसाण राखात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.